चंदेरी दुनिया आमी जाका म्हणटा ती म्हळ्यार फिल्म सिटी आणि आमच्या गोंयान फिल्म करियर जे कल्चर आसा ते बऱ्यापैकी रुजपाक लागलेलें आसा आणि खूब बऱ्या दर्जाची खूब सुंदर अशी मुवीज आमकां पळोवपाक मेळटात दर दिसा. ओके, आयज आमी सद्याक अशा एका पणजेच्या जाग्यार आसा जंय म्हाका दिसता गोंयचे तरणाटे आनी गोंयचे लोक जायते फावटी येता आपल्या मनोरंजना खातीर. येस, आय एम टॉकिंग अबाउट दी आयनॉक्स कोर्टयार्ड किंवा ESG कोर्टयार्ड आसा थंयसर आमी सद्या आसा आणि दीस इज अ हब वेर ऑल actors come together, they discuss for iffy or any other reason. हांगासर येतात, खुबश्यो गोश्टी जातात, खुबशे जाण मेळटात एकामेकाक. अँड आयज अशाच आमच्या गोंयचे स्टार्स, येस हांव तांकां अपकमींग म्हणपाक सोदना, ऑलरेडी ते स्टार जाल्ले आसा बिकॉज तांचे फिल्म्स आमकां खूब कितें सांगून वता. एक फिल्म आयिल्लें फाटल्या दिसांनी आनी ताचो ट्रेलर आयज तुमी पळयता आनी परत थिएटरान तुमकां हें फिल्म पळोवपाक मेळटा तें म्हळ्यार 7 days. मल्टी स्टारर मुवी हे आणि ह्या मुवीन जायते कलाकारांनी इतली उत्कृश्ट अशी कामगिरी केल्ली आसा अँड स्पेशली द डिरेक्टर ताका सुद्दां आमकां खूब तोखणाय करपा सारकें काम केलें अशें म्हणपाकूच जाय. सो विथ अस वी हॅव द टीम हांगासर आसा जी 7 days काम केल्ली आसा ते सुद्दां आसा. स्टार्टींग विथ द डिरेक्टर जॉयविन सर, येस, अँड द किंग ऑफ थिएटर अँड द कोंकणी इंडस्ट्री, कोंकणी मुवी इंडस्ट्री, जॅकब सर, प्रिन्स जॅकब सर आमच्या बरोबर आसा. सर वेलकम अगेन. अँड येस, जांकां तांचे रोल विलन म्हणून पळयता आसतना खूब भंयूय दिसता आनी इतलें बरें दिसता कारण खूब सुंदर अशें काम तांचें पळोवपाक मेळटा. साळकर सर आमच्या बरोबर आसा. पळोवपाक विलन तो पूण मोगाळ सारको. येस, पळोवपाक विलन बट खरेंच वागपाक सारको मोगाळ असो मनीस आमच्या वांगडा उदय साळकर सर आसा. सो आय स्टार्ट. आमी वयता गजाली करुया काय. आनी एक सुंदर असो एक कॉन्सेप्ट आमकां पळोवपाक मेळ्ळो 7 days आफ्टर सक्सेस. कशें दिसता? खूब बरें दिसता सचिन, बिकॉज हांव तुजो ओके नो मिनींग लायक चिंतलोलें फिल्म करता तेन्ना अशें करून सक्सेस जाता म्हणून खबर नासलें. लायक रॉकी आनी हांवें जेन्ना इमॅजीन केलोलें फिल्म, हे पटे एक्टर मेळ्ळे, बरे मेळ्ळे आनी लोकांक तोखणाय एवरीथींग लायक फील्स ग्रेट. कांय ना, बरें दिसता. आफ्टर द रोल तुमी केला तो पळोवन खुबशे सिरियस असो रोल आशिल्लो आनी खुबशे फावटी स्टेजीर तुमकां सिरियस पळयला बट ह्या फिल्मान वेगळ्या तरेचो एक इम्पॅक्ट येता तुमकां पळयतना. कसो जाल्लो रोल आनी आतां रिस्पॉन्स कसो आसा? या पळय, हांव रायटर, डायरेक्टर, कॉमेडियन, बट एज एन एक्टर न्हू, एक्टरान अशें आसपाक जाय की खंयचोय रोल करपाक तयार आसपाक जाय आनी तें हांव करतां. आतां चडशे फिल्मांनी म्हजे सिरियस रोल जाल्यात. तियात्रान हांव कॉमेडी करतां पूण फिल्मांनी चडशे सिरियस रोल जाले. पूण आतां फुडलीं 2 फिल्मां येवपाची आसा ती टोटल धमाल कॉमेडी. बरोबर, त्या फिल्मा बद्दल आमी उलोवपाचें आसा बट वीट स्टार्ट विथ दी 7 days कारण ते परत एकदां आमकां थिएटरान पळोवपाक मेळटा. सो तुमचे सिरियस रोल जो आसा म्हणजे इतले सिरियस रोल केले, नेगेटीव रोल केले म्हणपाक सोदता, सो तुमकां पळयतना लोक म्हणटा की अशें कित्याक करता तुमी बीन काय म्हणून? एक्चुली म्हाका आतां हांवें 3 या 4 फिल्मान रोल केला. 4नी हांवें नेगेटीव रोल केला आनी एक फिल्म येवपाची तितून नेगेटीव रोल आसतलो. ते आमच्या डायरेक्टराचेर डिपेंड आसता. बट एक्चुली नेगेटीव रोल करपाक पासून तुका धाडस जाय आनी ती धाडस ताच्यान आसा, सो वीच इज गूड. सो नेगेटीव रोल जालो म्हणून कांय ना, की पण नेगेटीव रोल आसा तो हिरो पेक्षा बरो जाता. आनी हांवें पासून हें फिल्म करपाक चिंतलें 7 days बिकॉज आमच्या भितर जायतें आसा खरपाता भितर, पूण तें भायर काडूंक मेळना. आनी ह्या फिल्मांतल्यान आमी जण एकल्याचे गोंयकारां मदें भितर खरपाता पडे तें भायर काडलां. सो आमी कॅरेक्टर केल्या खरें, रोल केल्या खरें, पूण हें फिल्म तुमचें एक एकटो कॅरेक्टर आमचो गोंयचो लोक आनी तातूंत तो कॅरेक्टर हांव. सो एज अ कॉमन मॅन मनशाक हांव पोर्ट्रे करतां. सर परत तुमकां विचारपाक सोदता, जॉयविनाच्या 2 फिल्मांनी तुमी आसा आनी फुडें मुवीज येवपाचे आसा. दोनूय फिल्मांनी सिरियस रोल करपाचें रिजन कितें आशिल्लें? जॉयविनाक तसोच जाय आशिल्लो ऑर तसोच सिलेक्ट? आतां हाज्या पयलीं आमचे MMS येयल्ले, तातूंत हांव एक बापूय जाता आनी म्हजे चलयेचेर अन्याय जाता आनी तो कसो हांव झुजतां हें करपाक म्हाका स्टोरी ताणें सांगली आनी सांगताच हांवें म्हटलें येस, कित्याक म्हाकाय चली आसा, 2 चलयो आसा. सो हांवें म्हटलें हें दुसऱ्यो चलयो घडच्या आदीं हें वाय नॉट शो इट टू द पब्लीक. आनी हाका लागून हो रोल करपाक हांव तयार जालो. सो हातूंतल्यान ह्या फिल्मांतल्यान MMS फिल्मांतल्यान आमी दाखयलां जी कॉलेजीची भुरगीं आसतात तांचे मदें मोबायल मेळ्ळो, सगळें मेळ्ळें. टॅक्नॉलॉजी इज गूड बट जितलो तूं यूज करता कशा दॅट इज दॅट तेजेर आसता तूं टॅक्नॉलॉजी कशी यूज करता. बरोबर, तुमच्या हातीन एक हत्यार आसा तें कशें यूज करप हें प्रत्येकाचेर आसता. हें एक बेस्ट एग्जाम्पल सरान दिलें. जॉयन, म्हाका सांग, सरा वांगडा 2 सिरियस रोल जाले, वॉट्स नेक्स्ट? सी एज अ डिरेक्टर प्रिन्स जॅकबाक हांवें स्टेजीर चोयल्लो एज अ ऑडियन्स. सो म्हाका तें सेम रिपीट करपा नाका आसलें.
बट जेन्ना ते रोल बरयले आनी फर्स्ट MMS फिल्म कोतो जाल्यार तें बरयलोलें तेजे बरें काम करपाक लागून जेकब या सो बरयतना तुजे तकलेन आशिल्लें आनी तो कोणा जाल्यार तें फिल्म केन्ना जावपाचें न्हू सो तेणें ओके म्हणलें मागीर म्हाका बरें दिसलें 7 days बरयतना तो कॅरेक्टर बरयलो आतां ते दोनी बरयले न्हू म्हाका आतां तेजी म्हाका हेडपा दिसलो त्या कॅरेक्टराचें लायक आतां आनी कॉमेडी करपाचें आनी कसो डिफरंट रोल सो तो कितें बरयता तो बरे भशेन हें करता आपणालो सो तेका कॉमेडी केन्ना हांवें करूं ना सो आतां दोनी फिल्म केले ती जावं 14 नंबर 1 आनी मानी 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 ती तेगे सारको धमाल कॉमेडी रोल आहा आतां हांव धमाल कित्याक म्हणटा मिनींग तेगे रोल आहा ते भशेन तो जमात आय कम ऑन दॅट मुवी म्हाका ते सगळें विचारपाक जाय बट जॉयविना वांगडा काम करता आसतना कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स सर कारण दोनी सिरियस रोल केल्या आनी तुमकां पळोवनूच ताणें रोल बरयल्लो आसा सो कसो आशिल्लो ताजे बरोबर काम करपाक मजा येता म्हणजे कितें आहा तो तुका पयलीं सांगता आपलं कितें आहा तें मनान पूण मागीर तें करतना तुका तो येवचालें हें सारकें जावंक ना तें सारकें जावंक ना तो जाणा एक फावटी तुका सांगलें करतलो ताच्या मनांतलें आमी सजमलें आमी करतात सो वर्कींग वीथ हीम इज नायस एरोगन्सी ना ताका आनी बोवाळ ना शुटिंगाक कमान हो कितें करता रे हो ना तो बोवाळ ना कूल आसा सो आमी एक शॉट पासून आमकां जाय जाल्यार 4-5 फावटी पासून घेता सो ती पेन येना बरोबर कितें घेता रे अशें येना सो ताची सांगपाची स्टायल बरी सो दॅट एके फावटी तूं सांगता ताजेरूय आसता तो सांगता ताजेर राग येना आनी करूनशें दिसता सो वर्कींग वीथ हीम इज व्हेरी नायस कूल फेलो बरोबर बट चडशे फावटी लोक म्हणटात की जॉयविन मातसो लेट येता बीन सेटार अशें कितें आशिल्लें सचिन आयज न्हू लेट गेला हांव 5 minutes पयलीं ती काय जॉयविन येतालो आसतलो पूण सिन्स हांव ताजे बरोबर आसा हांव आसा न्हू तो शुटिंगाक पासून म्हज्या पयलो आसता आतां कित्याक तो जाणा आय वॅल्यू टायम एक्झॅक्टली आनी आय ऑल्सो वॉन्ट अदर्स टू वॅल्यू टायम जर तर हांव 5 येता तूं 5:30 येनाका बिकॉज आय रिस्पेक्ट यू हॅव टू रिस्पेक्ट मी सो 7 days हे फिल्म सद्याक चालू आसा थिएटरान आयनॉक्सान चालू आसा आनी ते वचून नक्की पळोवचें जेंच्यांनी पळोवंक ना तेंच्या खातीर एक हो चान्स आसा ओके ह्यो जाल्यो गजाली अबावट 7 days जॉयविन वॉट नॅक्स्ट तुवें एक मनी 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 एक सांगलें आनी हांवें आयकलां की आनीकूय फिल्म्स येवपाचे आसा सो ह्या वर्सा आनीक आमकां लायक आतांच जानेवारी सुरू जाला कितली फिल्मां तुजी आसतली सचिन एक टायम आहलो लायक फिल्म आसताली म्हणल्यार प्रोड्यूसर आसनासले आतां प्रोड्युसर म्हणजे बिलीव करता तुगे स्टोरीचे सो ह्या वर्सा आमगेली 3 फिल्मां रिलीज जावपाय आतां एक एप्रिला एक ऑक्टोबरा एक डिसेंबरा एक सो हॅट्रीक सो एक फर्स्ट फिल्म आहा तें म्हगेलें उदय साळकारा बारा आहा फिल्म हय उदय साळकारा बारा तेगे फिल्म तें सो हांवें डायरेक्टरान रायट केला नांव कितें त्या फिल्मान नांव 14 नंबर 14 नंबर आतां ह्या फिल्मांत हांवूय आसा आतां कोण 14 नंबर 1 तें पळोवपाचें तें आमी सांगपा जायना लायक फिल्म सी मुगे फिल्म आहा खरें म्हळ्यार कॉमेडी म्हळ्यार हांवें मुगे भाशेन कॉमेडी दुसरे भाशेन केल्या आय डोंट नो मिनींग चोय तेन्ना हांव आसपाना म्हाका जाय लोकांनी आसलोलें सो आतां तुमी पयलीं विचारपा जाय साळकाराक तें फिल्म तेणें कित्याक प्रोड्यूस करपा लायक एक्झॅक्टली या सो मुगे कितें आहलोलें लायक फिल्म कोता मुगे ऑडियन्स पॉयंट ऑफ व्यूआन लोकांक एंटरटेनमेंट दिवपाचो बरोबर एंड वॉट अबाउट द सेकंड फिल्म एंड थर्ड फिल्म तुवें सेकंड फिल्म आहा तें मुगेलें जेरिटन डायस आहा फिल्म तें मनी 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 अगेन अ कॉमेडी फिल्म विथ अ सिरियस नोट तेगे कळ्ळें न्हू सो तेका मातशें टायम आहा लायक ऑक्टोबरा आनी थर्ड म्हणटा तें एक रोमॅन्टीक फिल्म डायरेक्टर जॉयविन फेर्नांडीसा केलें आसतला विस्ता म्हणून फिल्म तें हय तें क्रिसमस एंडिंगा रिलीज जाता सो डेट्स लायक आमी म्हणटा की सलमान खानाच्यो डेट्स फिक्स्ड आसता हे सो जॉयविनाच्यो डेट ऑलरेडी फिक्स्ड आसा तुमी खंयच वचनाका थिएटर सारके पळयत थिएटराच्यो टायमींग डेट सगळं पळयत रावत सर म्हाका एक सांगा की कॉमेडी फिल्म तुमी ह्यान पयलीं सुद्दां केल्लेली आसा इनविटेड तुमी पळयलें आसा हे फिल्म मेनली करपाचें एक रिजन कितें आशिल्लें ना एक्चुली म्हाका हेणें जॉयनान ती स्क्रीन हें दाखयल्ली म्हाका कशी आसा ती स्टोरी म्हाका ती खूब लायक जाली आनी कॉमेडियन फिल्म तें आनी हांवें सहज म्हणलें कितक्या म्हयन्या भितर हें रिलीज करपी तो म्हाका आपूण एप्रील 19 पर्यंत जातलें म्हणटा आनी स्टोरी बरी आसा कॉमेडियन फिल्म आनी आमचे गोंयचे बऱ्यांतले बरे कलाकार कॉमेडियन आसा आनी गोंयान जे आसा ते आमी सिलेक्ट केल्ले आसा आनी आमकां मेन म्हणजे जेकब बाप मेन रोल आसा आनी हांगासरूच अर्दी मुवी जिखलेली आसा सराक तेंची सायन करून पयलीत बट हांवें आयकलां की ह्या 3 फिल्मांतले एक खंयच्या तरी एका फिल्मान मेगा स्टार सचिन सिल्लेकर तुमच्या कडेन काम करता म्हणून मातशें व्हडलो आमकां प्रेस्टीज न्यूज असो सचिन मेळटो आमकां कित्याक तेगे डेट्स व्हेरी डिफिकल्ट सो या बट म्हाका खरें सांग की
ऑन फ्लोर आसा मुवीज दोनूय एक पहिले हय तिनी फिल्माचें फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट जालो ओके फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट जालो सो आतां सेकंड शेड्यूल आतां आमी फेब्रुवारीसून स्टार्ट करतलो बट हाव यू मॅनेज दीस आय डोंट नो ते जायत म्हाका जाता लायक हाव यू मॅनेज बट जेन्ना पॅशनेट आहा न्हू तूं कित्याक लागून म्हाका दिसना लायक तें ओ रायट पर्सन तुमकां सांगपा हय तितूंतलें कोता ते कडेन विचारून चोया लायक तो बिजी उरता जाल्यार तें एक फील येता मरे तो सचिन लायक करपा दिसता मुवीज म्हाका केन्ना कोणा अशें 3 मुवी हांव 10 मुवीज येवंक करतलो पण सब्जेक्ट बरो आसपा जाय आनी टीम बरी आसपा जाय फिल्म मुगेलें पण टिमाचें आसत तें सगळें आनी प्रोड्युसर आसले जाय सी तो उदय सलकराक खबर कितें जाता तो अशें करून तुका हें करपा ना कोणाक गेला कितें केला काय म्हणटा ते थोडेशे हें आहाय लायक कोण कास्टिंग आसतलो स्टोरी कितें दॅट्स इट तुका एक डायरेक्टराक अशें करून प्रोड्युसर टेंशन दिता आनी तशें करून तो दिना इवन वीथ जेरिटन डायस म्हाका प्रोड्युसर मेळ्ळाय ते बरें मेळ्ळाय इवन वीथ आनी हाजे पासून म्हाका एक बरें दिसता कितें पळय ताजो धंदो आसा ताजो पयसो तेतूंतलो काडून तो हितून घालता सो ताका कोंकणीचो मोग मराठी फिल्माचो मोग म्हणजे ताका कलेचो मोग आनीक तितूंतल्यान तो आपली कला आमकांच न्हू लोकां मेरेन पावोवंक सोदता सो लोकांनी असो ह्या कामाक हातभार लावपाक जाय फिल्मां थिएटरांनी येवन पळोवपाक जाय कांय जाण म्हणटात सिडी केन्ना भायर सरतली नो डोंट वेट फॉर सिडी खूपदा जाता सर विचारतात की सिडीज आमकां केन्ना मेळटलो प्लीज परत एक फावट नोट करा आमचे गोंयचे इंडस्ट्री वयर काडपाक जाय तुमचो हातभार जाय तुमी डेली म्हाका दिसता म्हयन्यान 1-2 तरी फिल्मां पळोवपाक वयतात आमचे कोंकणी मुवी पळोवपाक वचतात सिडी खातीर किंवा खंयसरच्यानूच सिडी जर तुमकां कोण दिता जाल्यार ना म्हणत आमी ती घेना आमी वचोन पळयतले आनीक सलकाराचें एक सांगप बरें म्हणटा तो म्हणटा कितें फिल्म बरें जावं दी पयशांक लागून भियेनाका फिल्म बरें जावन आपणाक क्वॉलिटी जाय सो दीस इज वॉट आमी कितें आहा फिल्मां आतां कोंकणी येता बरी येता सो आतां आमी नॉट क्वॉन्टिटी क्वॉलिटी दिवप इज इम्पॉर्टंट सो आनीक तेंच आमी ट्राय करता एक्झॅक्टली सर ह्यान पयलीं जे रोल तुमी केला ते जशें हांवें म्हणलें की सिरियस आशिल्ले आनीक 2 मुवी जशें तांणी सांगले जे मनी 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 आसा इट्स अ कॉमेडी मुवी सो थिएटरान तुमकां सगळ्यांनी कॉमेडी पळयली आसतली सो कशें दिसता तुमकां नेक्स्ट रोल जॉविना कडेन कॉमेडी करता आसतना एक्चुली मेंगलोरची 3 फिल्मां केली हांवें हय नशिबाचो खेळ मागीर सोफिया जावं नंबर ही सगळी कॉमेडी पूण गोंयची फिल्मां केल्या पळय तितलीच सिरियस रोल केल्या पूण आतां लोकांकूय पळोवपाक मेळटलें बाबा प्रिन्स जेकब सिरियस आयलो आतां कॉमेडी कितें करतलो आतां ही कॉमेडी म्हणल्यार इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट चीप कॉमेडी अशी न्हय कॉमेडी कितें करपाक लोकांक हांसपाक जाय म्हणून तशें ना इट इज इंटॅलेक्च्युअल कॉमेडी आसतली सो स्टँडर्ड कॉमेडी आसतली सर पूण तुमकां म्हाका दिसता थिएटरान जेन्ना कॉमेडी रोलांनी पळयताले एंड देन तुमी जेन्ना मुवीन आयले एज अ सिरियस रोल लोकांनी बरे तरेन तुमकां एक्सेप्ट केले त्या टायमार म्हाका याद आसा आमचे MMS फिल्म रिलीज जाल्ले तेन्ना एकटो येयल्लो फूल फॅमिली घेवन जेका आपण फिल्म पळोवपाक गेला म्हणल्यार गूड म्हणलें आपण म्हणल्यार एक्चुली पळोवपाक गेला तूं कॉमेडियन हातान पिस्टॉल घेवन कितें करता काय हांवें म्हणलें फिल्म पळय आनी मागीर म्हाका मातसो तुजो फीडबॅक दी आफ्टर द फिल्म तो आख्खी फॅमिली येयली आनी म्हणलें कितें बरो रोल केलो काय म्हणून हांवें म्हणलें तो रोल न्हू म्हजो आय एम अ फादर सो तो करपाक म्हाका चड कश्टूय पडोंक ना कित्याक एक बापूय जाणा धुवेचे कश्ट कितें ते धूव जाणा बापायचे त्रास कितले ते सो इट वॉज इजी फॉर मी आनी तो रोल करपाक म्हाका चडशे त्रास पडूंक ना इट वॉज नॅचरल फ्लो जालो तो बिकॉज म्हाकाय धूव आसा तेजेय कश्ट ताका अशें जालें जाल्यार म्हाका कितें जातलें हातूंतल्यान तो रोल येयल्लो बट तुमी उलयतना आतां एक लक्षांत आयलें की जॉयविनाची फिल्मां जी आसा तेणी एक लास्ट फिल्म ताजें रोमॅन्टीक आसूं बट म्हणजे येवपाचें आसा तें बट चडशीं फिल्मां तुवें सोशल मॅसेज दिवपी आनी स्ट्रॉंग मॅसेज तातूंत कन्वे करपाक अशी आशिल्ली ताजें रिजन कितें आसा तातूंत अशें अशें करून पर्टिक्युलर रिजन हांव हे टॉपिकाचेर कितें फिल्म कोतोलें अशें म्हणून कितें अशें करून न्यूज पेपराचेर कितें वाचिल्लें म्हाका दिसलें ही मॅसेज ट्रान्सफर करपाक जाय लोकां वयले सो म्हाका एक अवजार असो म्हाका एक डिवायस आहा म्हणटा तो फिल्म्स कित्याक हांव कांय पॉलिटिशियन न्हू लायक वचोन दितलो कळ्ळें न्हू सो लायक फिल्माचें म्हाका स्वता म्हाका एक्सप्लेन करपाक बरें जाता लायक लोकां वयले मुगे काळजां आहा तें लोकां वयले ट्रान्सफर करपाक सो फिल्म इज ओन्ली थिंग लायक म्हाका कितें ट्रान्सफर करपाक एक डिवायस असो फिल्म सो मनी 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 हे खंयच्या टॉपिकाचेर आसतलें मनी 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 नो सचिन हांव म्हणजे फॉर द फर्स्ट टायम इवन मनी मनी आनी फुटींग नंबर 1 लायक एक 7 days आनी MMS कोत्ता न्हू दोनूय पिक्चरान तुमी चोयलें जाल्यार एक धाकटे एक पार्ट आहलो कॉमेडीचो सो तो कॉमेडी पार्ट लोकांक बरे भशेन गेला कोण चोयलें तें सगळ्यांक कळटलो सो हांवें म्हणलें ही आख्खी कॉमेडी एक फिल्मान दाखयलो जाल्यार विथ अ गूड मॅसेज मिनींग कितें जावपाना कळ्ळें न्हू सो लायक 5 मिनट लोक आसताय तो आतां 2 वरां आसत रावय आनी आमचें कितें जाता न्हू फिल्मां पूण कोंकणी फिल्मां पळोवपाक येता न्हू फूल फॅमिली येता सो आमी जी फिल्मां करतात
ती बिश्टी कसली जावपाक जायना, वालगर जावपाक जायना, कित्याक फॅमिली भुरगीं येतात. सो ही फिल्मां आमी करच्या आदीं पयलीं बसता, बाबा असो असो हो टॉपीक हाचेर मातशें स्टडी करुया, कित्याक हो टॉपीक इम्पॉर्टंट आनी तो कसो फुडें व्हरपाचो. कित्याक ती आख्खी फॅमिली येयली म्हणटा तांकां हें जावपाक नाका थिएटरान येवन अरे कितें पळोवपाक येयली आमी न्हू. सो दॅट इज द रिजन. सो मॅसेज दिवप ल्हान भुरग्यां मेरेन पावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर मॅसेज दिवपाचें उलयता आसतना आमी जशें वदलच्यान उलयताले की तुमी नॅगेटीव जायते सगळे चडशे नॅगेटीव रोल केल्यात. तुमकां दिसना की केन्ना एक आतां बरो रोल करचो असो लायक पॉझिटीव म्हणल्यार चडशे डायरेक्टर दिना, तो म्हणटा तोच बरो दिता. खरी गजाल. ना 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 ह्या एका कटींग नंबर 1 आमचो बेडूच कॅरेक्टर आसा असं म्हणटा. आतां तेज्या फुडलो हांव ट्राय करतलो बरो जावपाचो. जमीन पूण हाजेर कितें म्हणणें आसा, तूं दितना रोल ना 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 हांवें मरे तो काय कॅरेक्टर बरयलो अशें करून सिरियस, पूण सामहाव न्हू तो कॉमेडी आतां तो केलो तेणें न्हू 14 नंबर 1 तो रोल अशें करून जालो तेका बरयलो आयज तो म्हळ्यार तेगे तो कॅरेक्टर जाता भशेन आनी तेणें बरे भशेन केलो तो बरे मोगान केला अशें करून. सो तो आतां एक बेस्ट टीम वस्त न्हू ह्या टिमा गेल्यार तेंगे एज कितले जावं 40+ 50+ एक जाय, पूण एनर्जी तितून आमच्या काय चड आहा तेंगेली. सो ती कम्पीट करपाक म्हाका व्हेरी डिफिकल्ट लागता. इवन हो प्रिन्स जेकब म्हणटा तो बेश्टे स्क्रिप्ट दिल्यार सीन कोण पिक्चर करपा ना, तो पयलीं जातालो हें कित्याक तें कितें म्हणजे हाफ एन आमगे एक्सप्लेन करपाक वयता तेका कळ्ळें न्हू. सो जेन्ना तो ओके म्हणटा तुका एक सेन्सर सर्टिफिकेट मेळटा ओके फिल्म बरें आहा म्हण फर्स्ट. ताणें म्हाका एक पॉयंट सांगलो जाल्यार हांव कावंटर करता. वाय नॉट अशें कित्याक जायना, अशेंच कित्याक जाय तुका, कित्याक ताज्या मनान एक पावटी आसा तें आमकां कळना. सो आय हॅव टू एज एन एक्टर हांव डायरेक्टर जावपाक जायना बिकॉज डायरेक्टर तो. सो ताज्या मनान कितें आहा एक्झॅक्टली आय वॉन्ट टू नो देन ओन्ली आय कॅन पोर्ट्रे. सो 3 फिल्मां आनी 3 ह्या वर्साक आमकां 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मां आमकां पळोवपाक मेळटलीं गोंयान. सो अपार्ट फ्रॉम आतां आमचे जे किंग ऑफ कोंकणी इंडस्ट्री म्हणपाक शकता सर आसात आमचे बरोबर प्रिन्स सर. अपार्ट फ्रॉम दॅट आनीक कोण आमकां पळोवपाक मेळटले? 14 नंबर 1 मेन टायटल रोल आहा तो कोण तो सांगना तुका कास्ट सांगता कोण आहा तें तो मागीर मिक्स जातलो. सो ब्रिजेश आहा काकोडकर, मागीर लुईस बच्चन आहा, कॉमेडी किंग आगुस्तीन आहा, प्रिन्स जेकब जालो. आतां हें जालें कास्ट हेजें मेल फिमेल आहा एक न्यू हिरोईन आहा एकली सोनिका म्हणून. ताका आमी ऑल द वे पुनासून हाडल्या. ताका ऑडिशन म्हण कांय केलें ना, ताका फकत एक विडियो मॅसेज चोयलो हांवें आनी म्हाका कॉन्टेक्ट करून हाडलें. सो कित्याक कॅरेक्टर बरयता तेन्ना कॉम्प्रोमायज करपाक म्हाका जायना फर्स्ट थिंग तें. आनी सेकंडली मनी तूं आमगे आनी ना कॅरियन म्हण ऐकलें हांवें तें 70s जालो तें. सो दीस इज द कास्ट ऑफ आमगे 14 नंबर 1. द बेस्ट पार्ट ऑफ 14 नंबर 1 इज द कॉमेडी आनी सॉंग्स. ती सॉंग्स आमी शूट करपाक आतां मनाली वचपाक. मनाली सॉंग शूट करपाक आसा सिक्वेन्स. फर्स्ट टायम कोंकणी मुवी गोंयच्या भायर म्हणजे एअरपोर्टीन गेल्या बट येस मनाली करपाक दिस इज द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एक स्टेप घेता आमी. क्या बात है. सो रियली आय कॅन से नाव की कोंकणी इंडस्ट्री इज ग्रोईंग आमची गोंयची इंडस्ट्री. आनीक हे मनी फिल्माचो प्रोड्युसर जॉयवीन आसा आनीक जेरिटन डायस तो एक्चुली हांगा ना, तो बोटीर आसता इज अ शिपी शेफ तो. पूण तांचें एक बरें पळय ते थंय आसा खरें पूण तांणी कोंकणीचो मोग सोडूंक ना. थंय आसा थंय जोडटा आनी पयशे हांगा घालता. सो म्हजी परबी ताका कारण अशेंच गल्फाक पासून लंडनाक पासून सगळे तियात्र जाता सगळें जाता इट इज बिकॉज ते थंय आसा पोटाक लागून आसा पूण कोंकणी आनी गोंयाक तेणी सोडूंक ना. बरोबर. सो एक गजाल सर सांगता आसतना आमी एक शिकपाची आतां गजाल आसा की सरान सांगलें की कोण तरी बाबा एक प्रोड्युसर आसा जो आमच्या ह्या भारता भायर आसा आनी खंय तरी पयस रावून आमच्या कोंकणी खातीर कोंकणीच्या मोगान कितें तरी काम करता. बट एक जबाबदारी आमची जायना हांगासर की आमी हे फिल्मां जी जाता ती वचून पळोवपाक जाय. तुमकां घरा बसून तुमी जर हो जर इंटरव्यू जेन्ना पळयतात तेन्ना तुमच्या मनान आयलें आसतलें की बाबा येस इतले पयशे ह्या फिल्मांक घालता. एक जबाबदारी आमची जाता की आमी भायर सरून सपोर्ट करपाक जाय. तुमकां नक्की आवडटली ही फिल्म्स हाजी गॅरंटी आमी दिता कारण आतां कोंकणी फिल्म्स जी येवपाक लागलेली आसा जी खरेंच बऱ्या दर्जाची आमकां पळोवपाक मेळटा. पयलीं येताली खूब बऱ्या दर्जाची आनी आतां तेज्या पेक्षा चड बऱ्या दर्जाची आमकां फिल्मां पळोवपाक मेळटा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आनीक बाकीची 2 फिल्मां बद्दल म्हाका समजें सांग. मनी 3 पार्टी. सो तें फिल्म प्रोड्यूस केला जेरिटन डायस MMS केलो ते भशेन. सो हिंगा तेगेलो जायत इनपूट आहा बिकॉज स्टोरी आमी बरयता तेन्ना तोय बसलोलो. सो एशी तेशी चेंजीस केले बिकॉज फुल्ली कॉमेडी न्हू ती तितून मातशें सोशल मॅसेज घायल्या. सो तितून आमगेलो सुप्रिमो हांबर्ट आहा, आगुस्तीन आहा, लुईस बच्चन आहा. सो दोनी फिल्मां एक बेस्ट पार्ट कितें कास्टू आहा बरें, म्युजिकू बरें आहा आनी स्टोरी बरी आहा.
बरोबर हें सेकंड जालें. थर्ड आहा तें तो रोमॅन्टीक फिल्म करता जॉयवीन फेर्नांडीस न्हू तेगे फिल्म येतोलें आसतलो दिसता तें डिसेंबरान. सो क्रिसमस सिजना मातशें इला रोमॅन्स करुया क्रिसमसाक. ओके 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 सो ह्या सगळ्या फिल्मांनी सर आसाच होय चडशा. होय आसतलो दिसता मातशें ना तो कित्याक तेगे रेट मातशें हाय जाले आफ्टर. So, तिसरें फिल्म करता म्हणटा हय हाय पावली कित्याक दोनी फिल्म जाता म्हणल्यार तेगे मातशें रेट जाले जॉयविनाको तें बजेट नासलोलें तेका लागून. कितें आन्सर दिला सर ही इज अ ट्रू रायटर आहे बाय द वे. सर आमची कोंकणी किंवा आतां ही 2 फिल्मां येवपा आसा कोंकणी इंडस्ट्रीन आनिकूय फिल्मां येवपा आसा आमचें फ्युचर कोंकणी इंडस्ट्रीचें खंय पळयता तूं? बरो आसा क्वॉलिटी फिल्मां येता आनी लोक आतां थिएटरा मेरेन येता. आतां आमचे पळय 7 days चालू आसा 1 week जालें आतां नेक्स्ट विकाक परतें चलतलें. सो आय रिक्वेस्ट आमच्या गोंयकारांक सगल्यांनी हें फिल्म येवन पळोवचें कारण तुमी येयले म्हणटच आमकांय उमेद येतली. आमकां ह्या फिल्मांतल्यान तांणी पयशे करूंक ना हाणेंय पयशे करूंक ना बट एक ती उमेद आसता एक आवड आसता म्हणजे खरपाता तें भायर काडूंक जाय आसता. सो दीस इज बेस्ट मिडियम. फिल्म इज द बेस्ट मिडियम टू गीव आउट एंड टू रिसीव ऑल्सो. एक्झॅक्टली सर आमी जेन्ना गोंयची इंडस्ट्री आतां उलयता तेज्या वेळार तुमी एक तुमचो एक टेक जो फिल्मां गोंयांत जाता आसतना तुमी खंयच्या गोश्टीचे मेन लक्ष दितात जेन्ना फिल्म प्रोड्यूस करता आसतना? हय गोंयांत जें कितें घडटा न्ही तेजेर चड इंट्रस्ट घालपाक जाय आनी दाखोवंक जाय ते फिल्मान कितें कितें गोंयांत म्हणल्यार आतां आमचे जॉविनान चडशे तीच दाखयलां 7 days कितें गोंयांत जाता तें 7 days दाखयलां. आतां 14 नंबरान पळोवया कितें दाखयतात. पळोवया कितें दाखयता खूब बरें दाखयतलो फॉर शुअर. आसा आमचे राजकारणी तशेंच चलता आनी बाकीचे आय थिंक सो सरान पयलो हिंट दिल्लो आसा म्हाका राजकारणी खूब वोटींग आसा म्हणटा तेन्ना. हें फिल्म नॉट ऑन राजकारण एट ऑल ना. म्हणल्यार अशें 14 days ह्या जग चांगल्या फाल्यां दुसरेंच जाता त्या टायप. ओके हायपोथेटिकल कॅरेक्टरा बद्दल सरान ऑलरेडी ओके बट जॉयविन वॉट यू लूक जेन्ना तूं फिल्म करता न्ही तेन्ना तुका स्पेशल एक USP जाय पडटा जी बाबा हाजेर आपूण फिल्म करूं शकता आनी हें चलतलें तेन्ना कितें पळयता पयलीं कडेन? हांव नाका तें फिलींग म्हणजे एक 1 सेकंडा भितर तें फिलींग येता लायक बिकॉज 7 days कुशींनी पयलें आमी हांव आनी कितें करपा लागलो लायक चायल्ड ट्रॅफिकिंगाचेर. ओके या सो ती स्टोरी मुखार वचना जाली लायक हांव मातशें म्हणजे म्हाका कंप्लीट करपाक दिसना जाली. मागीर एक कडेन म्हाका आसा वेर्ना सर आहलो ताका राव म्हणलें दिसता उलयता 7 days विथीन 5 minutes आख्खी स्टोरी जाल्ली. विथीन 5 minutes ताजें फॉर्मेट रेडी जाल्लें. मागीर तो आमी मसाला गायलो पूण तो बेजीक फॉर्मेट आहा न्हू आमी 5 minutes भितर बरयला एज इन लायक ती आमी सारकी आख्खी कंप्लीट. मागीर तो प्रोड्युसर रॉकी वेल्स ताजे बरा बसयले आनी आख्खी स्टोरी जाली. टायम आसपाक शकना केन्ना ऑर वचपाक शकता केन्ना 5 minutes बट तें फिलींग काळजान जावन पटकन स्पार्क जावपा जाय. ओके दीस इज द मुवी तूं तेच पार्ट जावपा सोदता ते पळय. सर म्हाका दिसता बरोबर तुमी फिल्मां केल्या दोनूय फिल्मां आसात ती सो अशें म्हणपाक सोदता रोहित शेट्टी आनी अजय देवगनाची जोडी अशीच उरची आनीक 2 फिल्मां ऑलरेडी तूं सायन केल्या तिसऱ्या फिल्मांक तूं म्हणल्यार बजेट ना सो इज इट ना ना कोंकणीक आमी बजेटाचें केन्ना चिंतूकूच ना. आमी फिल्मां केल्या थोड्यांनी पयशे पासून दिवंक ना. बट स्टील स्टील येस स्टील आमी वी आर हॅपी. आमकां लोक पडद्यार पळयता आनी हॅपी जाता दॅट इज आवर हॅपीनेस. क्या बात आहे हो आन्सर एक्चुअली पुराय गोंयकारांक आवडटलो आनी जांकां चिमटे येवपाचे ते चिमटे येतले अशे 2 एक तिरमी 2 इशारे म्हणटा पळय तशें. बट येस खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. एट लास्ट परत एक फावट सर तुमचे कडल्यान मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर 7 days हे फिल्म पळोवपा खातीर एंड अगेन तुजी जी फिल्मां येता ताचे बद्दल लास्ट मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एकूच सांगता म्हणजे लास्ट डायरेक्टर जायचा येयलो आहाय जायचा येतोले पूण कितें आहा डायरेक्टर जाली स्टोरी बरी न्ही प्रोड्युसर बरे आहाय ते मेळटलेच कित्याक ते प्रोड्युसरांचेर आहा ते फिल्म पिक्चर कोण जायचा घरा कोण नाय बरे प्रोड्युसरूच जाय. चोय 7 days जावपा न्हू रॉकी विल्स ना जाल्या MMS जावपा न्हू जेरिटन ना जालें 14 number 1 जावपा न्हू साळकर ना जालें कळ्ळें न्हू. सो सेम वे मानी जावपा न्हू हें ना जालें. सो प्रोड्युसर इम्पॉर्टंट रोल पार्ट प्ले करताय. गव्हर्मेंट दितलो हें करतलो ती खबर सेकंडरी. सो पॅशनेट फिल्म मेकर्स आहाय न्हू तांकां एक सपोर्ट मेळ्ळो न्हू प्रोड्युसरांचो तुगे हाफ द विक्ट्री जिकिलो मागीर ते लोक येता आनी तुका बरें म्हणटा दॅट इज द सेकंड पार्ट. आनी थर्ड इम्पॉर्टंट पार्ट न्हू तुका कास्ट बरो मेळपाक जाय. दिसता स्टोरी जालें ना कास्टींग बरें भशेन केलें न्हू तें फिल्म आउटकम बरें येता ताजें. कास्ट तुज्या फुड्यानूय आसा थोडे तुवें लक्ष घेवपाक जाय थोडें. मातशें बजेटाचें मागीर उलोवचें आमी. तूं म्हाका प्रोड्युसर कसो कित्याक उलयता प्रत्येक फावटी बजेट
आसतलो दिसता प्रोड्युसर हांवूच. ओके सर, यो मेसेज आमच्या गोंयकारां खातीर जेन्ना 7 days फिल्म पळोवपाक एंड देन तुमची नवी फिल्मां दोन येवपाची आसा ह्याच वर्सा ताजे बद्दल. 7 days आतां फिल्म सद्याक चालू आसा, एक वीक चालू जाला, आतां दुसऱ्या विकान वयता. सो सगळ्यांनी हें फिल्म पळोवचें. पळयात, हें गोंयकारांनी केल्लें फिल्म आनी गोंयकारां खातीर. हातूंतलो एक एक कॅरेक्टर तूं म्हणजे अशें दिसतलें पडद्यार पळयताना बाबा हांव रे म्हूण. सो हें पळोवपाचें. आतां ही 2 फिल्मां येवची आसा, ताजी वाट पळोवन रावात. आनी अशें म्हणटात की एक कोंकणी फिल्म करपाक तुका क्रोर्स ऑफ मनी 2 crore 3 crore म्हाका दिसना आमी इतले पयस पासून वचपाचें. लो बजेटान करूंक जाता, तुजी स्टोरी बरी आसूंक जाय आनीक तुवें विथ डेडिकेशन करपाक जाय आनी क्रिएटिविटी मातशी चड आसत जाल्यार आनीक बरी करूया. आनी वेल प्लॅन्ड. आतां जरी तर प्लॅनिंग ना न्हू ती बजेट टोटली आलता. सो वेल प्लॅन पयलें करात, मागीर फ्लोरार वसा. सो देव बरें करून तुमकां जाणी कोंकणीक फिल्मांक सपोर्ट केला. अजुनूय तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. बरोबर. साळकर सर, तुमचे कडेन येता लास्टाक एज अ प्रोड्युसर तुमची एक मेसेज एंड आमकां तुमी एक पॉझिटिव्ह रोलान केन्ना दिश्टी पडटले. पळोवया आतां 14 नंबर जावन आतां 14 number 2 14 नंबर 2 नांव हेका अर्दो पॉझिटिव्ह रोल. पॉझिटिव्ह रोल मेळूंक शकता अशें हांव मागतां. एक मेसेज तुमच्या गोंयकारां खातीर, आमची आमची कोंकणी जाता की आमी फुडें व्हरपाची, जाता गोंयकारांक सपोर्ट दिवंक जाय कोंकणी फिल्म पळोवंक. आनी चडशे आजून जितके सांगता तितके आमी लोक पळयना कोंकणी फिल्म. तरी आतां ह्या फुडें लोकांनी भरपूर सपोर्ट करपाक जाय फिल्माक. आनी प्रोड्युसर जावं डायरेक्टर हांकां मातशें आनी एक्टर्स ते सांगता की पेमेंट मेळना एक्टरांकूय आमच्या, म्हणजे भायर चड मेळटा, गोंयान खूब कमी मेळटा. ते आतां जर तर फिल्म इंडस्ट्री बरी चल्ल्यार एक्टरांकूय पेमेंट भरपूर मेळपाची. स्ट्रॉंग पॉयंट सरान सांगलो तो. अँड आय थिंक सो हाजेर खरेंच आमचो डायरेक्टर बाबूय मातसो विचार करतलो अँड बाकीची आमची इंडस्ट्री आसा ती विचार करतली. सो म्हाका दिसता की खूब बऱ्यो तेंच्यांनी गजाली सांगल्या. तांचे अपकमींग फिल्म्स मनी 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 14 number 1 आनी एक आसतलें दिसता जे तिसरे रोमॅन्टीक फिल्म जॉयविनाचे येवपाचें आसा. गुड लक जॉयविन तुजे ह्या 3 फिल्मां खातीर. आनी आवडटा की तुमी अश्योच फिल्मां करीत रावात आनी ह्या वर्साची 3 फिल्मां ब्लॉकबस्टर हिट जावनी. अँड प्रुडंटा वतीन तर तुमकां सगळ्यांक एक परबी परत एक फावट. आनी नक्की 7 days सद्या चालू आसा आयनॉक्सान, ते वचून पळयात, तुमकां आवडटले. आनी फुडल्या 3 फिल्माच्यो तारख्यो रोखड्योच आवट जातल्यो. रावात आनी इन्क्वायरी करीत रावात केन्ना रिलीज जातले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.